नमस्कार, गोवा मेटेन अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। जॉब फेराक कंपनी आनी इत्सुकांचो बरेपैकी प्रतिसाद पळोवन सरकारान एक दिसाचो मेळावो 2 दीस दवरपाचें थारायला। जॉब फेर आज सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन। हजदारांनी इत्सुकांनी ह्या जॉब फेरान अर्ज घाला। 150 वयर कंपन्यांनी हातून वांटो घेतला। ऑस्ट्रेलियाची कंपनी हातून वांटेकार जाल्या। मुख्यमंत्री बाबूश मोन्सेरातान ह्या जॉब फेराचें उक्तावण केलें। गव्हर्नमेंट जॉब जे भरतले या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स वो कंपल्सरी आसतलो। आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की पास जालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून। तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले। ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSIचे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले। बट ह्या फुडें चलचें ना। कंपल्सरी गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो। म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचे पडटले। डायरेक्ट गव्हर्नमेंटात जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो। आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो, स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो। ताच्याच खातीर आमी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे इवन दो गव्हर्नमेंटाच्या वेगवेगळ्या पोस्टांतले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आमी बदलपाचे ठरयल्या। गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले। जशी नवीन क्वालिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा। I assure the youth of today that I will strive hard to see that maximum of our youth are employed. I thank the department for working tirelessly to make this job fair a success. I am confident that the state government, in collaboration with private sectors, can bring change to the lives of our youth by providing them gainful employment. मोपा एअरपोर्टा खातीर जसो जागो गेला तांकां 1 म्हयन्या भितर लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटले। फुडें तांकां नोकऱ्यांक प्राधान्य म्हूण आमदार प्रवीण आल्लेकरान सांगले। तांची काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर बसका जाली। पेडणेचे सरपंच, ZP आनी हेर अधिकारी आशिल्ले। मुख्यमंत्र्यान तांकां खंय आश्वासन दिलां। तशेंच पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक एअरपोर्टार प्राधान्य दितले म्हूण तो उलयला। हांवें CMाक सांगलें कित्याक आमकां जाता इतली 10 वर्सां जालीं आमचे लँड लुजर आहा तांकां सर्टिफिकेट मेळोंक ना। ताका लागून CMान जाता तितली बेगीन ती करून दिवची म्हणून हांवें CMा कडेन हें केल्लें। जाल्यार CMान म्हाका प्रॉमीस केल्लें जाल्यार तेणें आयज तें प्रॉमीस फुलफील केल्लें आसा। कित्याक तेणें सांगलां 1 म्हयन्या भितर ही आमच्या जे पळय मोपा लँड लुजर आहा तितल्यांक लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली। कित्याक लँड लुजराक ही सर्टिफिकेट मेळत जाल्यार इन फ्युचर जे पळय तेंचे भुरग्यांक ती फुडें फ्युचराक बऱ्याक पडटली। कित्याक तांकां लँड लुजरांक फर्स्ट प्रिफरन्स आसतले आमच्या मोपा जॉबाक लागून। तशेंच आमच्या टॅक्सीवाल्यांचे चडशे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व केल्ले आसा। CMान सांगलेले बरी स्कीम दवरलेली आहा पेडणेकारांक पयलीं आनी जे लँड लुजर जाल्ले आहा पळय तांकां पयलीं दवरलेली आहा। आनी म्हाका खूब उमेद दिसता CMान बरी इनिशिएटीव घेतली। ह्या बद्दल हांव CMाक थँक्स म्हणटा आनी CMान असोच आमच्या पेडणेकारांच्या फाटल्यान रावचो आनी आमची सगळी कामां करून दिवची अशीच हांव खूब कळकळीची विनंती करता CMाक। आनी CM आमची कामां सगळी करून दितलो म्हाका अशी अपेक्षा आहा। आनी PWDन फाटल्या टर्मान जायरात केल्ल्या पोस्टा परस चड भरतीचो प्रकरणात तथ्य आसा म्हूण विजिलन्सा वरवीं खोलायेन चवकशी मागिल्ली। रिपोर्ट आदलो PWD मंत्री पावसकर, मुख्य सचिव आनी PWDच्या चीफ इंजिनियरान मेळून चेपलो। एक्टिव्हिस्ट संजीव रायतुरकाराचो डॉक्युमेंटासयत दावो। प्रकरण विजिलन्स आयुक्ता कडेन व्हरपाची ताणें शिटकावणी दिल्या। PWDच्या ठराविक पोस्टांची जायरात करून ताचे परस चड पोस्ट भरपाचो प्रकार एक्टिव्हिस्ट संजीव रायतुरकारान एक्सपोज केला। सुदिनाच्या टर्मान हो प्रकार घडिल्लो। विजिलन्सान खोलायेन चवकशीची शिफारीश केल्ली तेन्ना मंत्री दीपक पावसकारान नोकर भरती सरकाराच्या मान्यतायेनूच केल्या म्हण लेखी नोट धाडिल्लो। आदले चीफ सेक्रेटरी धर्मेश शर्मान प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाचे थारायल्ले। सुप्रीम कोर्टाचे वायलेशन्स कशें केले काय म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगला एडिशनल पोस्ट घेवंक जायना, वेटिंग लिस्टार वयर
लोक फिक्स करूं जायना. हे सगळे देर बाय वायलेटिंग सेक्शन 14 आणि 16(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एन चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र शर्मान सांगिल्लें की आपूण हें एक्नॉलेज करता आनी ताणें तें एक्नॉलेज केलें, एक्सेप्ट केलो रिपोर्ट. दीस येता की दीपक पावसकार देन PWD मिनिस्टर एक नोट घालता सेईंग दॅट हे बाबा कांय ना, हे गव्हर्मेंटाक सगळें हातूंत भितर बसनात, हें सगळें नलिफाय रिपोर्ट बी कांय अर्थ नाका. तेन्ना हें इट अपियर्स दॅट की हें अशें अशें करचें म्हणून. सो आतां प्रश्न आसा, ताणें 17 तारखेक दिला, सीएमान 21 तारखेक सायन मारल्या, म्हणजे 17/9/2020. सीएम सायन ऑन 17/9/2020. रायतुरकार म्हणटा हे 100 कोटीचे स्कॅम चो मुखेल अभियंतो पार्सेकाराचेर कारवाय करची वा प्रकरण दिल्ली विजिलन्स आयुक्ता मेरेन पावयता म्हण एक्टिविस्टाची शिटकावणी. I demand suspension of Mr. Uttam Parsekar within 48 hours by the Chief Secretary, charge sheet him, sack Power Minister who was also the Minister of PWD. आता हांवें धरता आसतना 10 लाखच धरल्या, ऑन एन एवरेज 10 लाख धरले, 1000 पोस्ट आसा, सो इट कम्स टू अराउंड 100 crore स्कॅम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्राचे मोठे जैत जनरल कॅटेगरीन अर्थीक मागासाक 10% आरक्षणाचेर शिक्को. सुप्रीम कोर्टाचे 5 जुईजांच्या खंडपीठान 103वी संविधानीक दुरुस्ती 382 पास केली. संविधानान आदी फक्त 10 वर्सां पुरते दिल्ले आरक्षणाची केन्ना मेरेन लागू उरपाचे असो प्रश्न जुईजांनी केला. EWS कोटा प्रमाण अर्थीक मागासाक सरकारी कॉलेजी आनी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण. There were two fundamental questions before the court. Question one was whether on economic criteria alone reservation can be granted in the constitution. So on that all the 5 judges are agreeing that yes, it can be granted on economic criteria alone. Then there was a second question, and the second question was whether the exclusion of the backward classes, that is SC, STs and OBCs from this EWS, in effect making it a forward class economic reservation, was that constitutional or did that violate basic structure? On the second question, 2 judges, Justice Bhatt speaking for himself and for the Chief Justice, have dissented and said that did violate the basic structure because it violates the anti-discrimination principle because they are the poorest. In fact, factually also the backward classes are the poorest. So even if you take economics as a sole criteria, why exclude the ones who are the most deserving? Now, the question whether how this will play out in other reservation matters, I think it's equally possible that the dissent will have more impact than the the majority view today. Majority has said that the 50% is not a rule of basic structure because that by itself, 50% by itself envisages exceptions, and if something envisages exceptions in the rule itself, then how can it be form of a basic structure? That's effectively the majority. Justice Bhatt seems to have, at least what he read out in court, seems to have expressed some reservation on that aspect, not a complete disagreement, but some reservation. So that exactly the extent of his reservation on that aspect we'll know when we read all the opinions. वेंचणुके आदी देवा मुखार सोपूत घेवंक वतना फुडाऱ्यांनी कल्पना दिली ना. आमी गाराणे समजून गेले. काँग्रेसीन केले ते सारखे न्ही. काँग्रेसीची लिडरशीप सिरियस ना. संकटान फुडाऱ्यांक पक्ष वेळ प्रसंगाक पावना. धर्माच्या आधाराचेर मताचे राजकारण चोपले. लोकांकडे कनेक्ट असल्यार जिखप कठीण ना. 3-4 म्हयने मौनान गेल्लो मायकल लोबो हिडोनान. ज्या दिसा सोपूत घेताले त्या दिसा कोणाकूच खबर ना कितें जाता पळय तें. त्या खातीर हांव आसलो थिंगा. एक व्हिडिओचेर तूं पळय पयलो सोपूत घेता. या बिकॉज आय डिड नॉट नो वॉट वॉज हॅपनिंग. वी वर कॉल्ड देर. सिरियसली आय एम टेलिंग यू, देर इज नो जोक्स इन दीस. तुमी आमकां ना ना प्रेयर करपाक आतां पळय आतां इलेक्शनाक आमी जॉयन बसपाचें आहा. आमी टिकेट हाडूंक वयता ओ टिकेट घेतली आनी आमी फायल करूंक वयता नॉमिनेशन. पयलें आमी चर्चीन वयता, देवळान वयता ओ दर्गान वयता, खंय तरी वयता. आमकां डायरेक्ट आपयलें महालक्ष्मीन, म्हणजे मागणें करपाक, प्रेयर करपाक. आमी सगळे गेले. थिंगा सांगतना आनी कितेंच सांगलें, तूं सांग म्हाका खंयचे मिडियाक खबर आसली की सोपूत घेवंक वयता म्हणून. तुम्ही म्हणटात आमकां खबर नाशिल्लें जाल्यार तुमकांय खबर नाशिल्लें ना कोणाकूच. हांव त्या खातीर सिरियसली आसलो. हांव थिंगा एक कितें उलयता काय म्हणून. नो, दे आर नॉट एक्चुअली सिरियस. लिडरशीप, देर इज अ बिग वॅक्यूम रायट फ्रॉम सेंटर इज वॉट वी केम टू नो आफ्टर actually joining them.
that vacuum which is there is huge. They are not very serious. They are not serious right from Delhi. The seriousness in the state does not arise. There is no longer religion-based votes. Yeah. Religion-based votes आधी म्हणटाले हे एका घालतले ते एका घालतले तशें कांयच ना. माहिती आणि वितरावणी राज्यमंत्री दोतोर लोकनाथन मुरुगन आयतारा गोंयांत पावलो. इफ्फीच्या तयारीचो ताणें नियाळ घेवंक तो गोंयांत आयला. सकाळ सावन ताच्यो संबंदीत खात्या बरोबर बसका जाल्यो. 20 ते 28 नोव्हेंबर गोंयांत इफ्फी. International Film Festival is going to held on 20th November in Goa. So every year it is this 53rd edition is going to held here. So this time we are focusing the film bazaar and pavilions like Cannes film Cannes Film Festival type. Here our NFDC, Government of India and Government of Goa is organizing this time the whole 20th to 28th up to 28th the whole 8 days. Here so many activities will be there. The screening of new movies and screening of premiere movies and screening of award winners and the national award winners they are coming to participate and Dada Saheb Phalke awardee winners participation and master classroom participations. Like all these 8 days here will be in festival mode. So the festival like festival type here that arrangements is going to taking place here. ब्लॅक बॉक्स ज्युरी रूम आर्ट गॅलरी इफ्फी मेरेन उक्ते करपाचे मंत्री गोविंदाचे उतर. ताणें कला अकादमीच्या कामाची पळोवणी केली. आतां मेरेन कितलो खर्च काय म्हणून विचारल्यार मंत्र्या कडेन सारको आंकडो ना. कला अकादमीन मेन ऑडिटोरियमान उदक पाजरपाचो प्रॉब्लेम खंय टॅक्नॉलॉजीच्या आधारान कायमचो सुट्टलो. फुडें कांय त्रास जावपाचे ना. ब्लॅक बॉक्स ज्युरी रूम आणि आर्ट गॅलरी दिवपाची आमची मानसिकता त्या पद्धतीन आमचें काम फूल स्विंगाचेर चालू आसा. टेंडर आसा मागीर तुगेलें AHVC जाका AC म्हणटात ते टेंडर आसा. वेगळे वेगळे टेंडर आसा. टेंडर काडलें म्हणून जायना. जे वेळाचेर फायनल बील जेन्ना रिकॉर्ड जातलें त्या वेळाचेरूच तुमकां ह्या कला अकादमीक कितलो खर्च आयलो हें सजमतलें. कारण त्यो काही गोष्टी ताका MB मेंटेन करता. गोविंद गवळी थंय रिकॉर्ड करना किंवा म्हजे MS थंय रिकॉर्ड करना. देर इज अ टॅक्निकल टीम आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान इन्स अँड इन्स जे मेजरमेंट जे आसा त्या मेजरमेंटा प्रमाणे आणि जे एजन्सीन जे कोट केल्ले आसा त्या कोटाच्या दृष्टिकोनांतल्यान द कॉन्ट्रॅक्टर इज गोईंग टू हॅव अ पेमेंट. जे परफोरेटेड पायप सिस्टम जे आसा ते ह्या ऑडिटोरियम भितर आमी घातिल्ले आसा ते भितर फाल्यां सकाळचें उदक जर हें जालें जाल्यार पंपाच्या सक्शनाक त्यो काही गोष्टी वतल्यो. आमी दोन्ही सायडीच्यान आमचो MS सर उबो रावलो आसा आनी तो ड्रेन आहा थंय एक मॅनहोल दवरलेलो आसा. फाल्यां सकाळी एकाद वेळ टॅक्निकली कितें जर प्रॉब्लम जर आयलो जाल्यार एक मनीस मुखार वचून त्या सगळे काही गोष्टी मॅन्युअली ऑटोमॅटिकली आणि त्या रिमोट जो कंट्रोल जो आसा तेजेर आमी 3 वे हो सगळ्यो काही गोष्टी ऑपरेट करपाचे. वी हॅव ब्रॉट द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजणे सकल पहिली रेल्वे गाडी गोंयच्यान तिरुपती वचपाक भायर सरली. मुख्यमंत्र्यान बावटो दाखयलो. 3,000 वयर भाविक भायर सरल्यात. समाज कल्याण खाते, भारतीय रेल्वे आणि गोंयच्या सरकाराच्या जोड पालवान ही स्कीम. 13 नोव्हेंबराक दुसरी ट्रेन तिरुपती जाल्यार 20 नोव्हेंबराक बालेंकनी ट्रीप वतली. मुख्यमंत्री या नात्यात ती माझी जबाबदारी की माझ्या प्रत्येक गोंयकाराक जाणट्या आई आणि बाबाक देवाचे दर्शन करचे म्हणून ही यात्रा आयोजित केल्ली आसा. तुम्ही मतां मारतले हे म्हाका खबर आसलेच म्हणून तर आमकां इतको विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसलो. ती मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा तेन्ना तरी बंद दवरली. आज तिजो आमी शुभारंभ करता. आज ती तिरुपतीक वता. फाल्यां केन्ना तरी ती वेलांकनीक वयतली. मागीर केन्ना तरी ती शिर्डीक वयतली. ज्या आमच्या क्रिस्तांव भावांक वेलांकनी वचून दिसता तांकां वेलांकनीक व्हरतली.
20 तारखे दीस म्हाका दिसता वालांकनीक आयोजन केल्या समेस्त 50 वर्सां वयल्या सगळ्या गोंयकारांक ही वचपाची संधी मेळटली. तुमच्या बरोबर दोतोर वांगडा, पुलीस वांगडा, केअरटेकर वांगडा घरचे तरी करतले असले हा. आमचो आनंद द्विगुणीत जावपाक जाय. आमच्या जाणटेल्यांक आनीक चड आयुष्य मेळपाक जाय, तांकां निरोगी आयुष्य मेळपाक जाय, ते हॅप्पी उरपाक जाय. हॅप्पीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमी सगळे जाण सुखी आनी आनंदीत उरपा खातीर ह्या जात्रेचें आयोजन आमी केल्लें आसा. आयज खंयच्याच प्रकारचे निवडणुको ना, कसलेच आमिष दाखोवपाक जाय नाका म्हणून खऱ्या अर्थान लोकांच्या म्हणजे आपूण एक भुरगो चलो भुरगो किंवा तुमची जी यात्रा करपाक जाय, तीर्थक्षेत्रां दाखोवपाक जाय, ह्या उमाळ्यान तांणी ही यात्रा सुरू केल्ली आसा. मोपा एअरपोर्ट पुराय तयार जाता तेन्ना उक्तो करचो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तयार जाता तेन्ना न्ही. फातोर्डेचो आमदार विजयाची थोमणा सयत सरकाराक शिटकावणी. बेटोच उक्तो करूंक जाय म्हणून उक्तो करचो न्ही. मोपाचो व्हिडिओ पळयल्यार कळटा थंय काम आजून जाल्लें ना, अर्धवट आसा. ताका लागून उक्तावण करूंक खंय फुडें त्रास जावंक जायना. नव्या मोपा विमानतळाच्या सायटी वयल्यान जो व्हिडिओ आमकां मेळ्ळा ताजेर अशें दिसता की मोपा विमानतळाचें काम कंप्लीट जावपाचें लागीं नाच. पयलें म्हणल्यार तो अप्रोच रोड जो आहा एअरपोर्टाचो तो कंप्लीट जावपाक आनी 2 वर्सां जाय. भितर जी सगळी सायटाचेर चलता तो जो व्हिडिओ हांवें आज ट्वीट केला ताजेर क्लियर कट दिसची पडटा की मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाला अशें म्हणूंक कोणूच शकना. सारको तकलेन आशिल्लो मनीस म्हणूंकूच शकना. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकारान आतां एक नवी कंट्रोवर्सी सुरवात केल्या की मोपा एअरपोर्टाक नांव कोणाचें घालचें. हाजो अर्थ कितें की एअरपोर्ट कंप्लीट जालोच असो. हांव म्हणूंक सोदतां अशें की एअरपोर्ट जेन्ना कंप्लीट जाता आनी जेन्ना तयार आसा तेन्नाच ताचें उद्घाटन करचें वा ताचें उक्तावण करचें. प्रमोद सावंत तयार आहा तेन्ना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट शूड बी इनॉग्रेटेड वेन इट इज रेडी, not when Pramod Sawant is ready, because Pramod Sawant is ever ready. मायनिंग स्कॅमाचे आरोपी, कसिनो, ड्रग्स, SEZ कितलेशेच घोटाळे करपी आनी आरोप करपी आज एकठांय जाल्यात. काँग्रेसीच्या एल्विसन वळेरी वाचली. ह्या स्कॅमा विशीं सरकारान विजिलन्स अवेअरनेस सप्तका निमतान जागृती करची. इतल्या सगळ्या स्कॅमाचे कितें जालें तें सांगचें म्हूण काँग्रेसीचे BJP सरकाराक आव्हान. स्कारलेट किलिंग आसतना एक्यूज करपी आनी आतां एक्यूज सगळे एक जाल्ले आसा. तेन्ना आयकूंक मेळटालें लक्की फार्म हाऊस, दुदू, अटाला आनी खूब असलीं नांवां. आज हैदराबादचे पुलीस येवन सोदता हांगा. हैदराबादच्या पुलिसांक येवपाची पाळी आयली. हाजेर अवेअरनेस जावपाक जाय. कझिनोक आमी हे सगळे बंदर जेटी बी सगळे तांकां डायरेक्ट दितले. सगळे डायरेक्ट टेंडर विंडर कांय नासतना जागे अलॉट केल्ले आसा. आनी आतां रिवेरा क्वॉर्टर डेक पळय आसा थंय एक टेंडर काडला कोणाक तरी लाटपाक. सो हांगाच कित्याक टेंडर काडला आनी तांकां भलत्यांकूच दिता तेन्ना टेंडर कित्याक काडूंक ना. ह्या हितून हे SEZ लँड एक मेजर फ्रॉड म्हणून आमी म्हणना. इट वॉज सेड बाय द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. कितें जालें ताजेर कांय अवेअरनेस ना. तेन्नाचो IDC बोर्ड जो आशिल्लो तो दोशी म्हणून ते हितून ठरयल्लें आसा ते ऑर्डरीन. जेन्ना हायकोर्टूच अशें ऑर्डरी पास करता जाल्यार ताजेर कितें जालें ती अवेअरनेस करपाची गरज आसा अशें आमी म्हणटा. हे व्हडले फ्रॉड जाल्ले. बोर्ड कोण घाली, मायनिंग बंद कोणी केलें हे सगळ्यांक खबर आसा. मायनिंग बंद करपी तेन्ना एक्यूज करी आनी ते अक्यूज्ड पळय आसा ते आज मर्ज जाल्ले आसा. सो हे फुडें वयतले की काय. तेन्नाचो सरकार 3,500 कोटी काय कितें तरी लॉस जाले म्हणटाले. मेटास्ट्रीप आयली, 2 दीस चलयली, सोंपली, बंद पडली. जागो जो आसा तो आतां भायल्या भायर ताणें लाटून उडयलो. इट इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स ह्या गोंयांत. हाजेर अवेअरनेस जावपाची गरज आसा. कोणें मेटास्ट्रीप हाडली, कोण इनवॉल्ड आसले, आज ते एक्यूज्ड पळय आसले ते आज मर्ज जाल्ले आसा. रिक्रुटमेंट स्कॅम हालीं कोणें तरी कोर्टान घेवन गेल्लो आसा की एक कॉन्स्टेबलाक बशिल्लो मनीस 28 मार्क घेतात आनी विदीन 24 hours तो परीक्षेक बसता सब इन्स्पेक्टराच्या, तो थंय 99 मार्क घेता.
होम नर्सिंग, कॉया मेकिंग, एक्स-रे मशीन रिपेअर सारखे कितलेशेच कोर्स शिकून बायलो उद्योग व्यवसाय करूंक शकतात. सरकाराचे स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप खात्याने ह्या विशयाचेर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स चालू केल्यात. बायलांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. सांखळे रवींद्र भवनान खात्या वरवीं ह्या उपक्रमाविशीं जागृताय सभा जाली. भलायकीचे सेवा मळार खंय बायलांक खूब वाव आसा. स्किल डेव्हलपमेंट या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे ट्रेनिंग कोर्सेस आम्ही स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग म्हणजे ज्याच्याकडे जी स्किल असा ती स्किल आनीक वाडवप किंवा ताका रिस्किल करप म्हणजे तेजी आनीक नवीन ताका शिकवप हाज्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाचो वेगवेगळे शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म कोर्सेस दवरता. एक जे कोर्सेस आम्ही रेग्युलर ITIत वचून 6 महिने किंवा 1 वर्स शिकपाक शकतले अशा पद्धतीचे कोर्सेस. जे कोर्सेस आमच्या ITIतले इन्स्ट्रक्टर तुमच्या पर्यंत येतले, तुमकां ट्रेनिंग दितले आणि ते कोर्सेस शिकून तुमकां आपलो बिझनेस म्हणा किंवा ज्या जाग्यार इंडस्ट्री गरज आसा त्या जाग्यार तुम्ही त्या इंडस्ट्रीत वचू शकता. 12वी जाल्ले कोणूय चली आसूं बायल आसूं जे 12वी पास आसत जाल्यार ताका एकाच वर्साचो कोर्स आसा ताका आमी डिप्लोमा इन मेडिको लॅब टेक्निशियन कोर्स म्हणटा, जेका आमी डिप्लोमा इन ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन कोर्स म्हणटा, जेका ANM कोर्स वॉर्ड स्किल डेव्हलपमेंटाचो न्ही म्हणल्यार नर्सिंगाचो कोर्स आसा, तेका आमी एक्स-रे टेक्निशियन कोर्स म्हणटा जो एका वर्साचो कोर्स आसा. जर जो कोण 10वी आसत जाल्यार ताका आमी होम नर्सिंग नावाचो कोर्स जो आमच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट मार्फत चालू केल्लो. असे विविध कोर्सेस वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसा. सांखळे राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्सवान जालो. वाळवंटी न्हंयेन दीपदान जाले उपरांत नौकानयन सर्त जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी बाकीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. नौकानयन सर्त पळोवंक लोकांची गर्दी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.